की जेन्ना मायनिंग बंद जाली तेन्ना बिचोलची अवस्था म्हणजे बिचोलची म्हणजे जे चलती आसली ती सगळी बंद जाली. इतके सगळ्या दुकानदारांक त्रास जाले. अचानक बंद जाली मागीर त्या कारणान खुबशे जाण बाजारकार बी सफर जाले. सगळेच बाजारकारूच न्हू सगळ्यांकूच फटको बसला. जाल्यार तुमकां खरेंच सांगू की जेन्ना आमकां NOC खातीर येयल्ले वेदांताचे जेन्ना आमी मिटींग जेन्ना डिस्कशन जालें तेन्ना सगळे कावन्सिलरांनी सगळ्यांनी एकमतान म्हणजे सपोर्ट करया म्हणजे NOC दिवची अशें सगळ्यांनी कावन्सिलरांनी सांगलें. म्हणजे तेजेर तुमी चिंतूंक शकता की कितकी बरें डिसिजन घेतला तें. कित्याक मायनिंगेची खरेंच गरज आसा बिचोलेन आनी कामगारांकूय कितकेशेच तेजो फायदो जालो. कितकेशेच धंदे बरे सुरू जातले. सद्या मायनिंग सुरू जाले की खूब हांव आनी ज्या प्रमाणे आमचे गोंयचे मुख्यमंत्र्यान सांगलेले आसले की मायनिंग सुरू जातली त्या प्रमाणे ती आतां खरोखरच सुरू जाल्लेली आसा. आनी म्हाका दिसता की आतां बिचोलकारांची भरभराट जातली अशें म्हाका दिसता. Subscribe Prudent social media channel and press bell icon for latest notifications.